पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आज संसदेत शियाळी अधिवेशनाच्या 18व्या दिसा बाबासाहेब आंबेडकर हांचो अपमान केल्ल्याचो मुद्दो उबारून विरोधी पक्षान बोवाळ केलो. हाका लागून संसदेच्या दोनूय सभाघराचें कामकाज दनपारां 2 वरां मेरेन स्थगीत जालें. काल संसदेत संविधानाचेर जाल्ल्या चर्चेविशीं जाप दितना घर मंत्री अमित शाह हांणी विरोधी पक्षाक उद्देशून विधान करतना जितले फावट तुमी बाबासाहेब आंबेडकरांचें नांव घेतात तितले फावट देवाचें नांव घेतल्यार स्वर्ग मेळयता आशिल्ले अशें म्हणिल्लें. काँग्रेस आनी हेर विरोधी पक्षांनी हो विशय कालच्यान उबारून धरला. हे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी काँग्रेस पक्षान बाबासाहेब आंबेडकर हांचो अपमान करपाक कांयच उणाव दवरूंक ना आनी आतां फक्त संसदेचें काम बाधित करपाक तांकां निमित्त मेळ्ळां अशें सांगलें. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी बाबासाहेब आंबेडकर हांचे विशीं केल्ल्या विधानाचो संदर्भ घेवन काँग्रेस पक्षान घालिल्ल्या बोवाळाचेर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमाचेर प्रतिक्रिया दिली. भाजपाचें सरकार फाटलीं 10 वर्सां बाबासाहेब आंबेडकर हांणी दाखोवन दिल्ल्या मार्गाचेर चलून गरीब आनी मागासलेल्या वर्गांतल्या लोकां खातीर वावुरता अशें तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. तशेंच काँग्रेस पक्ष फाटलीं कितलींशींच वर्सां बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या नांवाचो वापर करून गैरप्रकारांक पालव दितात अशी टिका तांणी केल्या. मजगतीं संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी पत्रकारांक हे संदर्भांत स्पश्टीकरण दितना अमित शाह हांणी आपल्या भाशणांतल्यान काँग्रेसीची पोल खोल केल्या आनी ताकाच लागून विरोधी पक्ष चवताळा अशें म्हळां. गृह मंत्री जी ने पूरा डिटेल में बताया कल कि मोदी जी ने किस तरीके से बाबा साहब का लेगेसी को आगे ले गया. संविधान दिवस मनाने का प्रक्रिया 2015 में मोदी जी ने शुरू किया और आगे जाकर के जो 5 तीर्थ स्थल के बारे में ब्रीफली मैं नाम बताता हूं. जहां जन्म हुआ मऊ में मध्य प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार का समय बना के अब मोदी जी के नेतृत्व में और विकसित किया जा रहा है. जहां बाबा साहब आखिरी परिनिर्वाण हुए थे, जिस घर में बैठे, उसको और बहुत अच्छी तरह से विकसित करके परिनिर्वाण भूमि के रूप में उसको बनाने का काम कर रहा है. लंदन में जिस घर में बाबा साहब बैठ करके उन्होंने पढ़ाई किया, उसको खरीद करके मोदी जी के नेतृत्व में उसको शिक्षा भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है. दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इंटरनेशनल सेंटर, दुनिया सब आता है, देखता है, वहां जाके पढ़ता है, वहां कार्यक्रम करता है. उत्तराखंड सरकारान समान नागरी संहिता लागू केल्या. त्या प्रमाण भाजपा सत्तेर आशिल्ल्या दर एका राज्यात समान नागरी कायदो हाडटले अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी घोशणा केल्या. संविधान आपणावपाच्या 75 वर्सां पुराय जाल्ल्या फाटभुंयेर राज्यसभेत चालू आशिल्ल्या चर्चेंत उलोवप करतना केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी देशभरांत समान नागरी कायदो चालीक लावपाक काँग्रेसीक अपेस आयिल्ल्यान ताचेर टिका केली. मांडवी न्हंयेत चालू आशिल्ल्या कॅसिनोचो कार्यकाळ राज्य सरकारान मार्च 2027 मेरेन वाडयला. हे विशींची मान्यताय आज जाल्ल्या राज्य मंत्रिमंडळ बसकेंत दिली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी माहिती दिली. कॅसिनो एक्सटेंशन में मांडवी ओके till 27 पर्यंत दिल्ले आसा. तारखेक 6 तारखे दिसा असेंब्ली सेशन आसतलें. गव्हर्नर एड्रेस 6th of February. Okay. Next 9th of January 16th Finance Commission येता. So that 9th of January is all cabinet and consultation with the cabinet colleagues, consultation with the panchayat, jilla panchayat, with all political parties and येते 16th Finance Commissioner चे त्यांच्या बरोबर जे असा पहिले discussions परत
सजेशन्स त्यांची घेतले कंटिन्युअसली 2 days मीटिंग इन्क्लुडिंग द फील्ड विजिट 8, 9 आणि 10 अशी 2 दीस जमीन घोटाळ्यांतलो आरोपी सुलेमान सिद्दीकीच्या चित्रफिताचेर विरोधक इतलो विश्वास कित्याक दवरता असो प्रश्न भारतीय जनता पक्षान केला। हे चित्रफीत विरोधकां मेरेन कशी पावली ही सत्यता पडताळपाची गरज आसा अशें पणजे भाजपा कार्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार आमदार दाजी साळकार हांणी सांगलां। ह्या वेळार भाजपाचे राज्य सचिव सिद्धेश नायक आनी भाजपाचे म्हणयारे गिरीराज पै वेर्णेकार हाजीर आशिल्ले। आम्ही पहिला की मुख्यमंत्र्यांनी क्लिअरली सगळ्या उत्तरांची तांचे क्वेश्चनचे आन्सर्स दिल्ली आसात आणि डेफिनेटली ऍडमिट केल्या की लॅप्स जाल्या आणि आम्ही ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन हे करूंकूच जाय म्हणून आणि हे सीएमचे स्टँड अजून नाही पण बाकीच्यो पासून आसत लँड ग्रॅबिंग असो नाल्यार बाकीच्यो खंयच्यो जॉब स्कॅम असो एसआयटी फॉर्म करपी बी सीएम आशिल्लो जॉब स्कॅमांनी इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर सीएमानूच सांगिल्लें सो सीएम खंयच्याच गोष्टी कडल्यान आपण फाटी सरता आसतना म्हणजे लिपून खंय तरी रावलो म्हणजे मिडिया कडल्यान पयस रावलो अशें न करता म्हणजे सदांच मिडिया कडेन फुडें वचून सत्य कितें आसा तें भायर काडपाचो प्रयत्न केला आणि ताज्या खातीरूच म्हाका दिसता आज तांकां फूल टार्गेट केलो वता ऑपोजिशना कडल्यान। म्हाका सगळ्यान पयलीं सांगन दिसता की हो सुलेमान सिद्दीकी हो कोण मनीस जाचेर आज ऑपोजिशन इतलो विश्वास दवरता म्हणजे तो जितलें सांगता की देववाणी आशिल्ल्या भशेन नाल्यार गॉस्पेल ट्रूथ आशिल्ल्या भशेन ताजेर सगळो विश्वास दवरता आणि आमकां शाणेपणां सांगता। गोयच्या भलायकी खात्यान सुरू केल्ली मोफत IVF उपचार पद्दती यशस्वी जाल्या। ह्या तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत पयले IVF चलयेक जल्माक हाडपाक दोतोरांक येस मेळ्ळें। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी समाज माध्यमां वरवीं ही म्हायती दिल्या। हे संबंधी आधुनिक वैजकी उपचारा वरवीं लोकांक मजत करपाक भलायकी खातें बांदील आसा अशें भलायकी मंत्रालयान सांगलें। सरकारी नोकरी दिवपाचो हावेस दाखोवन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिणें गोंयकारांची कोट्यांनी रुपयांची फसवणूक केल्या अशी बदनामी केल्ल्या प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे फुडारी संजय सिंग हांच्या आड 100 कोटींचो मानहानीचो खटलो दिवचल न्यायालयांत दाखल केला। ह्या प्रकरणाची सुनावणी 10 जानेवारीक जातली। भाजपा कार्यालयांत मंगळारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयतना प्रदेश भाजपाचे म्हणयारे गिरीराज पै वेर्णेकार हांणी म्हायती दिल्या। आम आदमी पार्टीचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट राज्यसभा आणि नॅशनल स्पोक्सपर्सन संजय सिंग जे सध्या एक्साइज स्कॅमान बेलीचेर भायर आसा तांच्या अगेन्स्ट मिसेस सुलक्षणा सावंत जी भारतीय जनता पार्टीची एक कार्यकर्ता आसा महिला मोर्चाची प्रभारी आसा तांणी आज एक डिफेमेशन केस फायल केल्या। जेन्ना 4 डिसेंबर 2024 एक दिल्ली प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ले जाचेर the entire video in that sense was defamatory, especially towards Chief Minister and his family, with a specific intention to malign and tarnish the popular and ardent reputation of both Chief Minister and his family and his wife. एक म्हणजे तो जो डिफेंडंट किंवा ज्याच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट फाईल केला तो संजय सिंग म्हाका दिसता एक महत्वाचो मुद्दो आसा की तो एक हेबिच्युअल ऑफेंडर आसा ताणें हाज्या पयलीं कितल्याशाच डिफेमेशन केसींनी एपोलॉजी मागिल्ली आसा। ऑस्ट्रेलियाच्या ब्रिस्बेन हांगा सुरू आशिल्लो बॉर्डर धावस्कर क्रिकेट सर्तीचो तिसरो कस लावपी खेळ आज पावसाक लागून बरोबरीन सोंपलो। खेळ थांबमेरेन भारतान आपल्या दुसऱ्या डावान एकूय गडी वगडाय नासतना 8 धांवड्यो केल्ल्यो। तेन्ना भारताक जिखपा खातीर 267 धांवड्याची गरज आशिल्ली। हे आदी 5व्या दिसा ऑस्ट्रेलियाच्या 445 धांवड्याची मोख साधतना भारतान आपल्या पयल्या डावान सगळे गडी वगडावन 260 धांवड्यो केल्ल्यो। 5 खेळाच्या ह्या सर्तींत सध्या दोनूय पंगड 1-1 खेळ जिखून बरोबरीचेर आसात। ह्या सर्तीचो चवथो कस लावपी खेळ 26 डिसेंबर सावन मेलबर्न हांगा खेळटले। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा।
प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.